नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो गोवा प्रांत करतले रद्द 6 तारखेक अधिकृत घोषणा। माध्यमाच्या प्रश्नाचेर उद्दिष्ट साध्य जाता मेरेन गोवा सुरक्षा मंचा वांगडा रावपाचो निर्णय। अधिवेशनाच्या नावान जाल्ले ते संविधानिक फ्रॉड, जाणकारांच्यो प्रतिक्रिया। बीजेपी म्हणटा संविधानाचो भंग जावचो न्ही म्हूण घेवचे पडले अधिवेशन। फातोडेर नुस्तेमारी व्हडे बाणावले दर्यान परतले। 7 जाणांतले 6 जाण परतल्ल्या व्हड्यान धरूंक तडी। एकल्याचो पत्तो ना, कोस्ट गार्ड निमणे मेरेन पावलेच ना। सत्तरी धार बांदोड्या उपरांत पत्रादेवी रानान मेल्लो माकड टाप पातळत म्हूण हुस्को। मंत्री म्हणटा सगळे उपाय करतले। झेडपी म्हणटा हेल्थ खातें न्हिदला। बँक ब्रांचींनी कॅश विड्रॉवलाचेर खाजगी बँकांनी वसुली सुरू। 4 फ्री ट्रान्झॅक्शना वेल्या ट्रान्झॅक्शनाचेर 150 रुपया। दुसरे वटेन रांदपाचो गॅस 86 रुपया वाडलो, तेकलो 737क। आणि खेळान ऑस्ट्रियान संवसारीक गेम्सान वतल्या भारताच्या स्पेशल ऑलिंपिक पंगडाक सेंड ऑफ। 140 खेळगड्यांची टीम 7 सर्तींनी वांटेकार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो गोवा प्रांत रद्द करतले। ब्रेस्तारा सांजे जाल्ले खासा बसकेन प्रांताचे पदाधिकाऱ्यांनी हो निर्णय घेतलो। 6 तारखेक अधिकृत घोषणा जातली। माध्यमाच्या प्रश्नाचेर उद्दिष्ट साध्य जाता मेरेन गोवा सुरक्षा मंचा वांगडा रावपाचो निर्णय ह्या बसकेन जालो। परत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्य संघटनेन वचप काय ना हाचेर मात अजूनय मतभेद आसात। गोवा प्रांत रद्द जातकच खंय दरेका स्वयंसेवकान आपापली दिका थारोवपाची, परत वचचे काय ना ते तांचेर। हे जे कितें संघाचें आसा ताचो इलेक्शनाशी कांय संबंध ना। संघ जें आसा तें ऑर्गनायझेशन हें आमच्या अंतःकरणांतलें ऑर्गनायझेशन। दुमत जाता आनी तात्पुरती योजना म्हणून आमी भायर सरिल्ले, त्याच वेळाचेर डिक्लेअर केल्लें न्ही परत आमी इलेक्शन जाल्या नंतर वतले म्हणून। त्यामुळे इलेक्शनाच्या रिजल्टाचो कांय परिणाम ताचेर जावचो ना एक। आनी दुसरे 2 गजाली हांव आतांच सांगूंक सोदतां की खंयच्याच मॅटरचेर सिद्धांता कडेन कॉम्प्रोमायज आमी करचे ना। त्यामुळे नो प्रेशर फ्रॉम इंडिविज्युअल, नो प्रेशर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी हे आमी खंयच सहन जावपाक दिवचे ना। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच चालू रावतलें, गोवा सुरक्षा मंच पार्टी चालू रावतली, ते पार्टीवाले चलयतले, हें सगळें चलयतलें। आनी खंयच्याच पद्दतीन आमी जो आग्रह धरला सिद्धांताचो हो खंयच कमी जावपाचो ना, हें डेफिनेट आसा। सो तर गोवा प्रांत करपाची गरज कित्याक पडली? तुम्ही गोवा प्रांत करपाची गरजूच ना 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 गरज नाशिल्ली न्हय। त्या वेळाचेर गरज आसा अशें आमकां दिसलें। ताचें कारण वयल्यान त्या यंत्रणे कडल्यान दबाव येतालो, मोठ्या प्रमाणाचेर आंदोलन हें जावचें। म्हणजे आमी संघाच्या मुळार नाशिल्ले, यंत्रणेच्या विरुद्ध आमी आशिल्लेच, पण आमी वेगळे जे सरले तें जर आमी त्या वेळाचेर जर करिनाशिल्ले जाल्यार तरेतरेचे हस्तक्षेप येवपाचे आनी त्या संघर्शानूच आमचें लक्ष वेधलें वचपाचें। म्हणजे आमी हें करपाक पावचे नाशिल्ले। त्यामुळे आमकां कटकट नाका आशिल्ली म्हणून आमी तें सगळें दबाव आतां येवचो ना। आमी मानपाक जाय न्ही दबाव येयले जाल्यार। जाल्यार सर तुमी त्या टायमार मानपाक जायना? ना 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 तशें आसना तें, तशें आसना तें। ती अधिकृत यंत्रणा जी आसा ती त्या प्रसंगाक म्हणजे थंय मानपाक जायना आशिल्लें अशें आसना तें संघान रावून। आनी आमी सगळे जाण स्वयंसेवक म्हणून समर्थ आसा हें सगळें करपाक। पण शिवाजीन आपलो केन्ना हट्ट सोडलो ना हिंदवी स्वराज्याचो? ना आमी सोडूंक ना। आमी खंय सोडलो? सिद्धांताचो हट्ट आमी सोडूंक ना, कित्याक आमकां संघानूच हें शिकयलें सिद्धांता खातीर हट्ट धरप आनी हें करप म्हणून। त्यामुळे आमी सोडूंक ना तो। म्हणजे हें केल्ले मुळे आतां सिद्धांत सोडटाले, फाल्यां हांव गेल्ले मुळे आतां मनोहर पर्रीकाराक सलाम करतलो अशें दिसता काय कितें तुमकां? ना आमकां दिसना सर। मागीर दॅट्स ऑल, दॅट इज इट। पार्सेकर सरकारान ज्या तरेन एका दिसाचें अधिवेशन घेतला ते एक कॉन्स्टिट्युशनल फ्रॉड म्हूण आदलो एजी सुबोध कंटक उलयलो। अधिवेशन कायद्यान नोव्हेंबर-डिसेंबरान जावंक जाय आशिल्ले म्हूण आदोगाद क्लिओफात म्हणटा। प्रुडंटाच्या डिबेटीन जाणकार उलयले। काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर कामत म्हणटा 21 दिसाची नोटीस पसून दिवंक ना। बीजेपीचो फळदेसाय म्हणटा संविधानीक गरज म्हूण अधिवेशन घेतले।
जर 28 फेब्रुवारी पर्यंत सेशन ना देन अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लावपाकूच पडटली गोंयांत. बट दे ऑल्सो सेड इफ इट इज अ लायव्ह असेंब्ली द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 174 इज मॅन्डेटरी अँड यू मस्ट होल्ड assembly session. You must not allow 6 months to lapse. Now, the manner in which it is held, I would call it a complete fraud on the constitution. You can't blame election commission for a assembly session. I am saying it's a much bigger fraud, simply because that session on 31st August was not a full-fledged session. It was called one-day session to pass the GST amendment law. And when I mean before 6 months, the House should have been called in November or December. The government on its own should have dissolved the House. सरकाराचो लॉ डिपार्टमेंट असता, सरकाराचो लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट असता. नॉर्मली जेन्ना सेशन आपयतात तेन्ना मिनिमम 21 दिसाची नोटीस दिवची पडटा, नोटिफिकेशन इश्यू करता. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा गव्हर्नर इज एड्रेसिंग द हाऊस गिविंग रिझन्स फॉर होल्डिंग दिस सेशन. Governor's address is very specific. Governor has to spell out the policies of the government for the full year. आयतारा रातची म्हाका नोटीस पावल्या मंगळाराक सेशन म्हणून. सो हे थंय ज्या पद्दतीन ते सेशन मागीर गोंयांत हाजे पयलीं अशें केन्ना जावं ना. To fulfill the constitutional requirement or a mandate, this session is called. There is nothing lost. There is no loss in that. कि अशें केन्नाच खंयच जालें ना. But this type of situation has never come before in any of the assembly. Do you consider this as a live assembly? It comes to an end only on declaration of the new assembly. Till that time, this assembly is live. किती जाता आशिल्ले प्रेसिडेंट रूल आयले जाल्यार करी सांग खातीर? कितें जाता What difference it would? As it is, there is no House administration. remains suspended. Correct. House remains suspended. Doesn't make any Governor takes over the administration. First time in the history, it would happen that Goa breached the constitution. 174 was breached in Goa. Why we should take that blame? President can, I mean, sometimes unwanted अकरा दिसा decisions. सुद्दां खूप कितें जावपाक कितें जावपाक शकता. शकता. What is this code of conduct? When there is a statutory duty, you have to perform it. You can't say code of conduct now statutory duty perform करतो ना म्हणून. This code of conduct is basically some regulations on the candidates who contest the election. What they should do, what they should not do. And for party in power. Second, for the party in power. एक सेशन जर घेतिल्ले 2-3 दिसाची सेशन restrict the questions. Have your business. बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जावपा जाय. इट इज ए मस्ट. तूं जर बारीक पळयत एनी सेशन एक दिसाचें सुद्दां जर सेशन आपयत बिझनेस एडवायझरी कमिटी has to meet. Business advisory committee was also not called for so that they could decide. With the assurances. No, they did The not give ministers assurances. will No, not be able to make any assurances because they- why you ask the question is to get the assurance from the minister. See, so in these circumstances, minister will not be in a position, he cannot. Now, in this case, which government is going to thank the governor for the address? Now, But we have completed the process so that there should not be any constitutional breach. फातोडेर नुस्तेमारी व्हडे बाणावले दर्यान परतले. व्हड्यांत 7 जाण आशिल्ले. 6 जावन पिवन आयले, मात एकल्याचो पत्तो ना. 55 वर्साचे जुआव झेवेराचो पत्तो ना. पुलिशेन कागाळ करूनय कोस्ट गार्ड रेस्क्यू करपाक आयलेच ना. एक रेस्क्यू हेलिकॉप्टर आयले आनी ऑक्सिजन सिलिंडर ना म्हणून परत गेले ते आयलेच ना म्हणून वडेकार सांगता. ते रामपुण्या मीटिंग सोलो पण निघाली पण आता भायर गेले बायक मंगेश कुमार येवपाची भायर वयता आसा थिंग वदाटे तूं हें जाली भितर गेली वयता आसूं दिसती सडन भितर गेली आनी सकला पडले आनी सोदूंक लागले मुगल्या दोले हो जाण दोले एका बोटी दोले बोटी दोन म्हाजे हांवें तो ना जालो ताका सोदून हांवें जायती हें केली भितर दिकून वचून हय मेळोन कितून आसले बोटीचेर 7 जाण बाकी तुमी पवन येयले दोन रावले दोन रावले हय ताका सोदपा हांवें जायते भितर दिकून वचून चोयलें चोड भितर वचून जायना ती थिंगा तितून भितर वचून ते आसूं मातशें दुखा जाता भाशेन हांवें हें केलें ते नांव कितें आतां बुडाले तेजें शायर जुआ रे जुआ शायर रॉड्रिगीस तिका वचून हें दिलें कंप्लेन ऑनलायन दिलें सो अशें सगळें सांगिल्लें आनी बेगीन हांव मातशें सकाळीं कोस्ट गार्डा धाडलें कोस्ट गार्ड धाडलें बेगीनूच म्हाका म्हणलें तो बोलालो सकाळीं येतलें सकाळीं येयना हांव म्हाजें पोतून गेलें हय
परतून हें केलें तांकां फोन मागीर परतून येतून बोला लागलें मागीर हेलिकॉप्टर येयलो आनी तो मागीर हिंग रावला मातशें आनी थांबवला देंवला सकल तो म्हणपा लागलो हांवें म्हळें तूं मात हिंग वयतले उदकांक ना म्हणपा लागलो हें हाडना इक्विपमेंट हाडना म्हणलो सिलिंडर हाडना म्हणपा लागलो हांवें सिलिंडर खंय शिफ्टींग खंय म्हणपा लागलो घेवन येताय म्हणून नाहीच अजून कोण येयलो कोण येयना घ्या थंय जाल्यार तेणी एमएलएन फोन मारल्यार सांगता हें नाय म्हूण कितें सिलिंडर नाय बँक ब्रांचींनी कॅश विड्रॉवलाचेर आतां खाजगी बँकांनी वसुली सुरू केल्या. म्हयन्याक 4 फ्री ट्रान्झॅक्शनां वेल्या ट्रान्झॅक्शनांक बँको ट्रान्झॅक्शनां फाटल्यान 150 रुपया काडटल्यो. ICICI, एक्सीस आनी HDFC प्रायव्हेट बँकांनी पयशे कापूंक सुरू केले. दुसरे वटेन रांदपाचो गॅस 86 रुपया वाडलो. इतिहासान धपक्याक इतली गॅस दरवाड केन्नाच जाल्ली ना. सबसिडी नाशिल्लो 651 रुपयाचो गॅस सिलिंडर आतां 737 रुपयाक पडटलो. घेऊया एक ब्रेक.